वास्को नेवल एअरक्राफ्ट यार्डाचो स्लॅब ब्रेस्तारा अचकीत कोसळपाची घडणूक घडल्या। स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडल्या ती बिल्डिंग पोरनी म्हण सुत्रां सांगतात। हे घडणुकेत एका कामगाराक दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार 2 कामगार जखमी आसात। मरण आयला तो कामगार मडकयचो, ताचे नाव खेमकांत नाईक। जाल्यार साहिल महाले आणि बाबासाहेब सांगले हे 2 कामगार गंभीर जखमी। कामगाराचेर बांबोळी जीएमसीत उपचार चालू आसात। साहिल महाले हाचो पाय मोडला जाल्यार सांगले हाच्या तकलेक मार लागला। वास्को वर्णापुरी हांगा एक जो नेवल यार्ड एअरक्राफ्ट यार्ड आसा तितून एक दुखद घटना घडलेली आसा। तितून एक पोन्नो स्लॅब कोसळून एकट्याची डेथ जाला, ते 2 क्रिटिकली इंजर्ड आसा। तेजे आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा जे डेथ जाला तेचें नाव खेमकांत नारायण नायक, एज 50 इयर्स। तशेंच 2 क्रिटिकली इंजर्ड आसा, तेंची नांवां साहिल महाले, तेजो पाय तुटलेलो आसा। तशेंच जो बाबासाहेब सांगले हेका हेड इंजरी जाला। जे आमकां सोर्सीच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की जेन्ना ते यार्डान कामाक वयताले सकाळी तेन्ना तेंचेर तो स्लॅब कोसळ्ळो आसा। हेचो तपास PSI रोहन नागेशकर अंडर सुपरविजन ऑफ PI कपिल नायक करता। वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम तिवारी।